Namaskaru. How Urmila Prabhu, an international storyteller and story coach. हार्दिक स्वागत मिगेल चॅनल आक आणि मस्त धन्यवाद तुमगेल फीडबॅक आकतीर. आईची काणी एक गम्मती काणी आस कळवा. मिगेल फ्रेंड तिके एक 6 वर्सां धू आशिल्ली तेदाना. 6 वर्स म्हळ्यार जून सिनियर KG तुल्यान ती फर्स्ट स्टँडर्ड आयली. बुदन चली चुरक चल्ली समोज सक्कड कळत आशिल्लें. मात्र फर्स्ट स्टँडर्डाचे अभ्यास ती करच काही इंट्रस्ट नाशिल्लें. व्हड जाल्या आय एम अ बिग गर्ल म्हणटा आशिल्ली, मात्र काम कसलें नाका आशिल्लें तिगेल बिग गर्ला विशय. स्कुला वचचें, बॅग सकट आम्मान भरचें टायम टेबल, वचचें स्कुला बसचें. फर्स्ट बेंचार बसता आशिल्ली. टिचराक भार तीक आशिल्ली आनी तीक भार टिचर तिगेल प्रीत आशिल्ली. घरकार सांगचे आशिल्लें आमा मिगेल टिचर चंद दिसता, टिचर चंद कपड घालता आनी सक्कट टिचर आयलें एकदम चंद वर्णन करचें आशिल्लें. कळ्ळें. तर टिचरान तीक चंद करून उलोवचें आशिल्लें. मात्र एक गम्मत कसो गो तसो क्लासाक गेल्ले कुडले, बेल्ल जाल्ले कुडले, प्रेयर जाल्ले कुडले फस्ट तिणें तिगेल बॅगांतल्यान कसन काडचें म्हळ्यार टिफीन बॉक्स काण दवरलें. पेन्सील बॉक्स काण मागीर दवरलें. एक बूक काण दवरलें. टिचरान सांगचें ओपन युअर कंपस पेन्सील बॉक्स म्हळ्यार चुकून चलयेन कंपस बॉक्स ओपन करचें ना. कळ्ळें. बरोवच ना म्हळ्यार ना. बरें ना आशिल्लें. बूक बंद आशिल्लो, ओपनच करनाशिल्लें. म्हणजे फ्रेंडाक कसो काम तिगेल दुवेल फ्रेंड्स जाले आवसूक फोन कोरनू निमगोरनू बरोवचें आनी मागीर चेडा शिकोवचें. कशी केल्यार ही चेल्ली आयकयना आशिल्ली बरोवचें. टिचरान सांगचें तूं एक लायन बरयल्यार तुका चॉकलेट दिता, तुका ह्यां दिता, तुका तेंक दिता म्हूण कसन सांगल्यार चेल्येन बरोवचें ना आशिल्लें. आवसून सांगून 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 दणवली. बिलकूल बरोवच ना आशिल्लें चेडान. म्हूण तीन म्हाका आपयलें, उर्मिला तूं मिगेल दुवेलें उलयतवें म्हूण. जायत म्हूण तिगेल कडे गेल्ली आनी तिंगा सांगलें आशा वाय डोंट यू रायट. तेन्ना ती म्हणलेली आंटी आय रायट, म्हाका बरोवका आय रायट बट आय रायट इन माय मायंड म्हणलेली. हांव म्हणलें ना यू हॅव टू रायट इन द बूक म्हणून न्हू बसली चिल्ली. आशा जाल्यार वॉट इज स्टॉपिंग यू, तूं कसली तें तूं बरयना म्हणून. कांय उलयना, कस्सन निमगेल्यार चेडू आन्सर दिना. मागीर हांव सांगलें पळय तूं म्हाका एक सांगका इत्या तूं बरोव नका, तुका बरोवच ना जाल्यार इत्या बरयना म्हूण ताजें एक क्वेश्चन आन्सर दिवका तूं म्हणलें. तेन्ना ती म्हणलेली आंटी हांव आयकता, म्हाका बरोवका मात्र कसो करचें. मिगेले हात आयकयना. हांव सांगता मिगेल हाताक प्लीज रायट. मिगेल हात कसो सांगू तसो नो आशा नो आय विल नॉट रायट. तेन्ना तुगेल रायट हँड इथे आयकना, मगूत ना इथे म्हणून रायट हँड आयकयना. जाय तुगेल लेफ्ट हँड आयकत वय. मागीर मात्र एकदम वगी पूण म्हाका लेफ्ट हँडांतल्यान बरोवचें जायना म्हणलेली. जायत पूण तुगे लेफ्ट हँड आयकत ना वय म्हणलेली चेडली. अशी करी तुगे लेफ्ट हँडा सांग. चेदान रायट हँड बरयना पळय. चेदान रायट हँड तुका सांगता पळय हांव बरयना आशा हांव बरयना. कसो कर म्हळ्यार लेफ्ट हँडा सांग, रायट हँडाक मारचेक. केदान नो म्हणटा पळय तेदान मान सोडी. आय विल नॉट रायट म्हणटा तेदान मान सोडी आनी सांग यू हॅव टू रायट म्हणून. चेल्लीक शॉक जालें. चेल्ली म्हाका चंद करून पळयलें.
मात्र गंमत कसं गोत असे कितलं बुद्धन चिली पळय आंटी येस मला वेळ माय लेफ्ट हँड इज अ फ्रेंडली हँड म्हणली अय्यो सो माय लेफ्ट हँड रिफ्युजेस टू हिट माय राईट हँड झाले ना गंमत मारना काही लेफ्ट हँड फ्रेंडली हँड म्हणून म्हाका चिल्लेल बुद्धन कांय शॉक जाल्ले म्हण ही एक दिसान चली म्हाका मॅनेजमेंट प्रिंसिपल शिकयता कितले सकट शिकचे आसपण आमगेले चेडूआंतल्यान एक शिक्षण म्हळ्यार ती कसन कोरता तेंची करता सेकंड म्हळ्यार बिलकुल कोपना म्हळ्यार कोपना टिचराले कोपना टिचरा बॅक आन्सर दिना आवसुले कोपना मानता आवसुले एक उत्तर आयकना हांव गेल्ली म्हाका आपयलेली हेंचे कामाक हांव सांगिल्लें सकड आयकून घेतलें मात्र आलोचन कोरून उत्तर दिलें म्हण कितले सकट शिकचें आसा पेशन्स लिसनिंग स्किल रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट स्टिक टू युअर प्रिंसिपल्स स्टिक टू युअर प्लॅन सकट चिल्लेले मॅनेजमेंट प्रिंसिपल शिकयत आशिल्ले तितलें मोठा बुद्धन चिल्ले आशिल्ली हांव त्या दाना लेखलें आमी मालगड लेखताची आमी चेडूं शिको का म्हणून कितले सकट पळय चेडूवाले शिकचे मात्र हांवय सोणी मागीर हांव सांगलें आतां कसो करचें वॉट टू डू आशा म्हण यू टेल मी म्हणलें दोन वेळा तेदान ती म्हणली आंटी आय विल थिंक ऑफ अ प्लॅन अँड लेट यू नो सून पळय आनी बुद्धन ती नो म्हूण म्हणयना चली प्लॅन करता काय आनी सांगता काय मागीर थोडे दिवसान हांव फोन केले कसन प्रोसीड कसन खंय ते मुखार गेल्ली आतां हगूर आशा बरोवच्या लागल्या हांव तिका निमगीना टिचराकय सांगलें सोडी तिका म्हणून तशी कळ्ळें कितले सकट आमी शिकये ते चेडूवाले कशी लागली काणी खंडीत तुळशीयाची कळ्ळें आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट तुमकां लायक लागल्यार सबस्क्रायब बटन गोतस ना तुमकां खंय आस म्हणून तो खंडीत तें प्रेस कराची हिट कराची लायक बटन बेल बटन कराची येदेची मोग दाखयाची आनी ह्या बूक कशें म्हणून खंडीत तुळशीयाची थँक्यू